येवकार हांव जवाहर. सर्वेक आयच्यो हेडलायन्स. कोयराचे दुसरे गाडयेचे मडगांव पालिकेन केले उक्तावण, पण पयली गाडी पडले धुल्ल खायत. पालिका करपाक सोदता तरी कितें? सर्वसामान्यांचो प्रस्न. वास्कोच्या खेळा प्रकल्पांचे गोविंद गावडेन केले इन्स्पेक्शन. नदरेक येयल्यो गैरसोयी आनी साबार उणाव. जाग्यार घालपाचे दिले उतर. 17, 18 आणि 19 गोंयांत उटंगराचो पावस. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन आयज वास्को वाठारांतल्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार केल्ल्या निरीक्षणात थंयचे उणाव आनी गैरसोयी तेच्या लक्षात येयल्यो. सगळे जाग्यार घालतलो, थळाव्यांक तेणें उतर दिलां. गोविंद गावडेन आपले भेटी मजगती वास्कोच्या विविध खेळा केंद्रांचो नियाळ घेतलो. कांय कडेन सामकी चवथिकाय जाल्ल्याचें ताचे नदरेक आयलें. कांय कडेन खेळा मळा वा प्रकल्प अपग्रेड करप गरजेचें आशिल्ल्याचें ताका जाणवलें. थळावो आमदार कृष्णादाजी साळकारूय गोविंद गावडे बरोबर आसलो. गैरसोयी आनी उणाव जाग्यार घालपाचें उतर खेळ मंत्र्यान दिलें. प्रॉब्लम्स आमचे आदरणीय आमदार दाजीबाब साळकर आणि आमच्या मुखार म्हाका एक रिक्वेस्ट केली. आमचो जो बुट्या ग्राउंड जो आसा ताचेर एक इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. आमचे कडेन ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, आमचे कडेन ग्राउंड आसा. तो ग्राउंड किंवा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर जर आमी अवेलेबल जें आसा तें आमकां जर भुरग्यां खातीर बरें जर वापरपाक जर मेळना जाल्यार तें इन्फ्रास्ट्रक्चर कांयच अर्थ ना. म्हणून धांवत हांव हें इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्लो आसा. जो पयलो जो फ्लॉ जो ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा भितर आसा म्हळ्यार जो रूफ जो आसा तो ब्रेक जावन ते वॉटर लिकेज जाता आनी म्हणूनच जो फ्लोर जो आसा तो आज डॅमेज जाल्लो आसा. In order to avoid this further more damages, I have given a directions to my engineers to see that roof will be covered with new sheets. आणि जो दुसरो त्यांचो आनी एक डिमांड आशिल्लो की बाबा देव आमचे पायप्स आसात त्याचे पायप्सांच्यान उदक स्टोरेज टँक आसा ती स्टोरेज टँक ओवरफ्लो जाले नंतर ते परस तो डॅम्पनेस जो येता म्हणजे उदक फ्लो जाले नंतर तो त्या वॉलां भितर पडटा आनी म्हणूनच तेजे सगळें जर वेवस्थीत रिनोवेट करपा खातीर आय हॅड गिवन अ डायरेक्शन्स. द वर्क विल बी टेकन इन टू द 2 phases. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टॉप द लिकेजीस इन दीस मॉन्सून सीजन अँड पॅरलली सायमल्टेनियसली दुसरो जो एस्टिमेट जो आसा तो रिकास्ट करतले. आय ऑल्सो गिवन डायरेक्शन्स टू माय इंजिनियर्स टू हॅव अ व्हेरी गुड जिम्नेशियम जिम आणि टी टेबल्स ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी दिवपा खातीर. टिळक मैदान सगळ्यां खातीर उक्तें करचें अशी थळाव्यांनी ताका विनवणी केली. तांकां जाप दितना गोविंद गावडेन सांगलें तशें केलें जाल्यार खेळा मेळांचें लुकसाण जातलें. सोरेकार आनी हेर मस्ती करपी लोक थंय येवन बोवाळ घालपाक शकतात. जांकां हें मळ वापरपाची इत्सा आसा तांणी संबंदीतांची परवानगी घेवनच तें वापरचें तांणी सांगलें. कशें आसा आमी डायरेक्टली बरे ग्राउंड जे आसा ते अशें आमी गेट ओपन करपाक शकना. देर इज अ प्रॉब्लेम बाकीची एक नजर जर मारली बरेचशे ग्राउंड आमी बरे करून दिल्ले आशिल्ले पूण बरेचशे लोकल्सूच तातूंत मागीर वाट लावन उडयतात. यू डोंट टेक अ सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑल्सो, यू टेक द सेंटिमेंट्स ऑफ द गव्हर्मेंट ऑल्सो. कारण आमी पळयतात हांव फोंड्या काही गोश्टी गेल्लो आशिल्लो सकाळी इन्स्पेक्शन करपा खातीर. फातोर्डा सारकेले आमी घेतलो आशिल्लो. एक गोष्ट आसा शेवट आमी ज्या लोकां खातीर काम करता पळय न्ही हेच लोक थंय नाका अश्यो काही गोश्टी करता. तुमकां हांव सांगता थंय बियरी बाटले आसता, थंय सोऱ्याचे कीन आसता, वेगळे इल्लिगल एक्टिविटीज थंय चलता. सपोज इफ वी मेक दीस ग्राउंड ओपन फॉर द पब्लीक, लेट द पब्लीक रिस्पॉन्सिबल कोण ऑर्गनायझेशन जाय तांकां कोणाक ग्राउंड वापरपाक जाय, यू कम आउट विथ द प्रॉपर चॅनल. त्यो सगळ्यो काही गोश्टी करूया. बाकीचे सगळो खेळ खेळपा खातीर आमी बरे तरेचे ग्राउंड उपलब्ध करून दिल्ले आसात. वील बी युटिलायज फॉर दीस लोकल स्पोर्ट्स किंवा बाकी सगळ्या लोकलां खातीर. त्याच ग्राउंडाचेर तुमकां पब्लिकांक कशें आहा आमकां काही गोश्टी जर मुखार जर वचपा जाय ग्राउंड शूड बी मेंटेन न्ही. फाल्यां सकाळी कितें आसा फाल्यां सकाळी आमी जर खंयच्यो जर गेम्स जर हाडल्यो जाल्यार ताचें इन्स्पेक्शन लागता. फेडरेशन इज कमींग फॉर द इन्स्पेक्शन ऑफ द ग्राउंड. तेन्नाच आमकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलें जाल्यारूच आमकां ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमकां मेळपाक शकता. अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल अस टू गेट टू होस्ट एनी नॅशनल गेम्स ऑर द खेलो इंडिया गेम.
गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान श्याम च्यारी. मडगांव पालिकेन आयज 2 गाडयांचें उक्तावण केलें. तेतूंतली एक पेट्रोल वांटोवपा खातीर घेतल्या अशें सांगतात. ती इलेक्ट्रीक गाडी. तिचें बरें आसा, पूण पेट्रोलाचेर चलपी गाडयेची बॅटरी चार्ज करपा खातीर ती वरभर चालूच दवरलेली पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. मडगांव म्युनिसिपालिटीन इलेक्ट्रिकल व्हेकलाचें इनॉग्रेशन केलां. कित्याक काय म्हटल्यार पेट्रोल म्हारग जालां आनी पेट्रोल सेव करपा जाय म्हणून तांच्यांनी इलेक्ट्रिकल व्हेकलाचें इनॉग्रेशन केलां. ही इनॉग्रेशन जाता तो मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या गॅरेजीन गेल्लो तेन्ना थंय पळयलें की एक रिक्षा चालू आशिल्ली. तितून कोण नाशिल्लो आनी ती पेट्रोल वेस्ट करताले, चालूच आसली. सुमार 1 वर रावन पळयलें थंयसर की ती चालूच आशिल्ली. तेन्ना थंयसरल्या मॅकॅनिकाक आपूण विचारलें की ही रिक्षा चालू कित्याक आसा काय म्हणून. तो सांगपाक लागलो की बॅटरी चार्ज करपाक ही रिक्षा चालू दवरल्या म्हणून. एक वाटेन मडगांव म्युनिसिपालिटी इलेक्ट्रिकल व्हेकलाचें इनॉग्रेशन करता पेट्रोल सेव करपाक आनी दुसऱ्या वाटेन गॅरेजीन रिक्षा चालू दवरता पेट्रोल वेस्ट करपाक. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकर. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांव पालिकेचोच दुसरो पराक्रम. मडगांव नगरपालिकेन कोयर निवळ करपा खातीर फोर्क लिफ्ट ह्या दुसऱ्या इलेक्ट्रीक वाहनाचें उक्तावण केलें. 2 म्हयन्या आदीं पालिकेन पयले गाडयेचें उक्तावण केल्लें, पूण ही गाडी वापरिनासतना गॅरेजींत पडल्या. ह्यो गाडयो कोणाच्या फायद्याक प्रश्न निर्माण जाला. एक आनी गाडीचें इनॉग्रेशन केलें रिकवरी वॅन. ती अजूनय तेची गॅरेजीन कित्याक दवरल्या. आतां कितें जालें आमी ऑलरेडी आमगे ऑटोमोबायल इंजिनियर रोहिताक सांगला ताका मातशी बॉडी म्हणजे ते लायक सपोर्ट असो. सो दॅट आमकां ती हेका यूज करूंक मेळटली रिकवरी करपाक. आनी प्लस आमकां लेबर आमी दुसरी गाडी आहा ती रिकवरीची आहा ती मातशी केन्ना केन्ना म्हणटा. सो दॅट आमकां ती लेबर बी केन्ना पावोवपाक जाय न्हू अर्ली इन द मॉर्निंग वॉर्डांनी बी. सो ताका लागून आमी ती यूज करतली. सो प्रेझंटली ती मातशी थोडे दीस ते हेका उरले आमी कित्याक बॉडी बनना तेजी. ताका लागून आतां माती भायर नेक्स्ट वीक जावपा जाय. 17 लाख ताजे कॉस्ट आनीक सेम वर्जन ऑफ पेट्रोल वर्जन आसली ताका 6 ते 7 लाख पडटात. म्हळ्यार नियरली 11 लॅक्स एक्स्ट्रा. सो गव्हर्मेंटाक खंयचे सुमार हें येयलें रिजन येयलें की इतली सामके हाय एंड ओ हाय कॉस्ट व्हेकल्स घेवपाक आनी देट ऑल्सो एट होलसेल सांगपा म्हळ्यार 12-13 कितें गाडी घेतल्या दिसता म्हाका. आमी एज अ कॉमन मॅन आमकां कॅल्क्युलेट करपाक शकता की 11 लॅक्स हे सपोज इवन एट अ रेट ऑफ सिंपल 6% इंट्रस्ट अराउंड 66,000 सुमार जाता एन्युअली, वीच इज सफिशंट टू फायनान्स युअर पेट्रोल कन्जम्पशन म्हळ्यार जाता सांगपा म्हळ्यार. इन्स्टेड ऑफ परचेसिंग डायरेक्टली 17 लॅक्स व्हेकल एगेन्स्ट 6 लॅक्स व्हेकल. पण ते जे रिजनिंग दितले की इट इज ऑफ ई व्हेकल म्हणजे पोल्युशन ना जावपा सारकें बरें आसा. पण आमकां खबर ना हे वायट एलिफंट जावन पडटले काय म्हण ह्या म्युनिसिपालिटी कडेन. कित्याक नॉर्मली वीथ गव्हर्मेंट एजन्सीज मेंटेनन्स म्हणटा झिरो हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. बरी गाडी पासून लेस दॅन 2 वर्सां भितर ते खंय पडून आसतात फॉर मेंटेनन्स. एंटायर गोवा खंयच्याच ऑफिसान भायल्यान 1-2 व्हेकल आसतलेच बरयल्यो सांगपा म्हळ्यार विदावट मेंटेनन्स ना जाल्ल्या कारणान तशें पडलें आहा. आतां ह्यो ज्यो कार्स आसा ई व्हेकल्स आहा ताका बरे भाशेन यूजूय जावपा जाय प्लस कॅरूय जावपा जाय. कशें चार्जिंगूय जायना. देर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. सकाळी मडगांव म्युनिसिपालिटीन 2 व्हेकलांचे इनॉग्रेशन केलें. एक इलेक्ट्रिकल व्हेकल आनी एक फॉकलिफ्ट म्हणटा ती. तशेंच 2 म्हयन्या फाटीं मडगांव म्युनिसिपालिटीन आनीक रिकवरी व्हेकलाचें इनॉग्रेशन केल्लें. पण ती व्हेकल ज्या दिसा इनॉग्रेशन केल्या त्या दिसा हांवें गॅरेजीन दवरलेली ती थंयसर तशीच आसा. आतां ह्यो 2 व्हेकल इनॉग्रेशन केल्या त्यो हांवें अश्यो गॅरेजीन दवरतले काय कितें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकर.
जो राजीव गांधी कला मंदिराची सादी PA सिस्टम सांबाळपाक शकलो ना तो गोविंद गावडे कला अकादमीचे विद्रुपीकरण करपाक शकता असो भंय दिसता. कला अकादमीचे काम पळोवपाक इत्सूक आशिल्ल्या चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनाचो कला मंत्र्यान अपमान केला. गोविंद गावडेचो आमी निषेध करतात. आम आदमी पार्टीचे माचे वयल्यान निर्मातो अभिनेतो राजदीप नायकान मंत्र्याचो समाचार घेतला. आम आदमी पार्टीन पत्रकार परिशद घेवन गोविंद गावडेच्या विधानाचो निषेध केलो. कला अकादमीची दुरुस्ती केल्या, कोणाकूच कितें चल्लां तें पळोवपाक मेळना. ही राजकारण्यांची न्हय, कलाकारांची वास्तू. चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनान ती पळोवपाचे यत्न केले, पूण गोविंद गावडेन ताका मनाई केली. अकादमीत कितें केलां तें विचारपी हे कोण अशें विचारून अपमान केलो. अशें म्हणत नाटक निर्मातो आनी कलाकार राजदीप नायकान खर उतरांनी निषेध उक्तायलो. फाटल्या 2 वर्सां सावन ताचे रेनोवेशनाच्या नांवान ती बंद केल्या आनी काम सुरू आसा. जेन्ना चार्ल्स कुरैया फाउंडेशन ते पळोवपाक लागून भितर वचपाक सोदताले तेदे वेळार तांकां अलाव केले ना थंय. आनी ताचेर जेन्ना आमचे माननीय कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद बाब गावडे हाका विचारले तेदे वेळार ताणें ज्या तरेन स्टेटमेंट दिला, ज्या तरेन उलयला ताचो आमी खर उतरांनी निषेध करता. राजीव गांधी कला मंदिराचोय गोविंद गावडे अध्यक्ष आसा. थंयची PA सिस्टम काबार जाल्या. थंयची PA सिस्टम जो सांबाळपाक शकलो ना तो कला अकादमीचे कितें करीत अशी चिंता आमकां लागल्या. राजदीपान सांगलें. पळयात. राजीव कला मंदिर ह्या आस्थापनाचे फाटल्या 5 वर्सां ते अध्यक्ष आसा. हांव ताका विचारपाक सोदता, राजीव कला मंदिराची जी साऊंड सिस्टम आशिल्ली ती फक्त 3 वर्सां बॉस नावाची कंपनी कितले कोटी म्हणून कला अकादमी परस बरी थंय साऊंड सिस्टम बसयल्ली. फाटल्या आता 6-7 वर्सां जाली ती मोडल्या. ती फक्त 3 वर्सां कितें तरी चल्ली. आता थंय भाड्याचे म्हणजे 2 महिन्या पयलीं सुद्दां भाड्याचे साऊंड सिस्टम हाडून ते नाटकां करची पडटाली. तुजे कडेन 5-7 वर्सांक ती साऊंड सिस्टम सारकी जायना, तूं कला अकादमीच्यो खंयच्यो गजाली उलयता. आनी आतां पळोवया चार्ल्स कुरैया फाउंडेशना विशीं कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन केल्लें भाश्य. आता एक म्हाका कांय कळना की चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनान जो इंटरफियर जावपाचो कितें तांचो समज हो म्हाका कांय खबर ना. एक गोष्ट हांव तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की कला अकादमी ही चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनाची कितें एंटिटी न्ही किंवा तांची जी खाजगी मालमत्ता न्ही. इट इज अ पब्लीक एंटिटी आनी सरकाराच्या कामा भितर इंटरफियर जावपाचो तांकां कसलोच अधिकार ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. तळयांनी वा न्हंयांनी बुडोवन मारपाच्यो घडणुको वाडत आसात. मरप्यां मदीं तरणाट्यांचो आंकडो चड आसा. ही मरणां आडोवपाक विविध सरकारी विभागांनी मजत करची. गोवा कॅनाचो संयोजक रोलंड मार्टिनान उलो मारला. जाल्यार फोंडे पुलिसांनी तकटे लावन जागृतायेची खास मोहीम सुरू केल्या. गोवा कॅन, फोंडा पुलीस, PWD, WRD, उजो पालोवपी दळ, मामलेदार, BDO अशा पावंड्यार फोंड्या उपजिल्लोधिकारी प्रदीप नायकान बसका घेतली. भितरल्या सुवातांनी तरणाटे न्हावपा पेवपाचे नदरेन म्हण उदकांत उडयो मारतात, पूण ठाव नाशिल्ल्यान बुडून मरतात. हाचेर उपाय काडपा खातीर फॉलोअप बसका जाली. बसके उपरांत रोलंड मार्टिन गोवा 365 कडेन उलयलो. फाटी 2 भुरगीं तेंचें मरण जालें टाकयेक बुडले उपरांत. तेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टराक बरयलें की जशें आमी ड्रावनींग केसीस न्हंयेन जे जाता त्याच दृश्टीन आमी ह्या विशयाचेर लक्ष घालचें आनी जॉयंट मिटींग ऑफ ऑल एलायड डिपार्टमेंट्स जशें एग्रीकल्चर, WRD, PWD, एनिमल हजबंड्री, पुलीस, फायर ब्रिगेड आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट ह्या सगळें जॉयंटली हे खात्यां बरोबर मिटींग घेवन एक रोड मॅप काडपाचो. कित्याक 25 जुलय वर्ल्ड ड्रावनींग प्रिव्हेन्शन डे आमी मनयता. लास्ट इयर सुरू जाल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता कांय स्टेप्स घेतलेले आसा. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तेतून मारपाचें आसा. पूण टांकेचे बाबतींत वी हॅव सीन दॅट टँक्स देर इज नो क्लियर डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल कितली हायट आसपाक जाय, ताका फेन्सिंग कशें आसचें आनी जे स्किम्स आसा तरेचे डिपार्टमेंटाचे स्किम्स जे आसा ती सबसिडी दिवपाची आसा. कांय कंडिशन तेंच्यांनी त्या स्किमीन घालपाक जाय आनी हें करतलो जाल्यार म्हाका दिसता हांगाचे
डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसा तेणे आपापले नोट मूव करून चीफ इंजिनियर व डायरेक्टर त्या प्रमाणे डिसिजन घेवपाक. पोलिसांनी आणि फोंडेच्या पत्रकार संघान मेळून हे बाबतींत जागृतायेची पावलां उबारपाचो निर्णय घेतला. ते प्रमाण दारबांदोडेच्या कोडार वाठारांत कांय सुवातांनी तांणी सुचोवणी तकटे लायले. DYSP CL पाटील, PI विजयकुमार चोडणकार हजर आसले. ही कोड्डार एरिया आणि हांगासर गेल्या कितलेशे वर्सांनी खुबशे ड्रावनींग डेथ जाता. जे भुरगे पिकनिकेक येता कितले सांगून कितले हे करून आयकना खंयच्यानी तरी वाट काडटा आनी हांगासर येता. सो एवरी टायम पॉसिबल जायना आमकां येवन हांगासर प्रत्येकाक सांगपाक. सो लास्ट 2 दिसां पयलीं एकटो भुरगो मेलो, तेच्या पयलीं 2 स्टुडंट मेले, तेच्या पयलीं आनी कोण चालूच आसता. तो एक ड्रावनींग स्पॉट जाल्लो आनी एकदां पिकनीक येयल्या उपरांत आउट ऑफ हे एन्थुजियाजम एकार एक उडी मारता उदकान आनी मागीर तांकां डिफिकल्ट जाता. थोड्याक स्विमींग येना, ते भायर सरपाक शकना, डीप एरिया आहा ते मागीर घुस्पतात आनी मागीर डेथ जाता. सो यंग जनरेशनाचेच भुरगे आहा बिटवीन 18 to 30 हेच्या भितरले चडशे हांगासर डेथ जातात. म्हणून आमी फोंडा पत्रकार संघ आनी आमी एक दीस सगळ्यांनी एक मिटींग घेवन डिसायड केलें की हांगासर एक बोर्ड लावया आनी कांय जाग्याचेर बोर्ड लावया म्हणून. सो त्या प्रमाणे आज आमी हो एक बोर्ड लायला, सायन बोर्ड, जेका पळयतकूच एटलिस्ट जे हांगासर येता पार्टीक वा पिकनिकेक येता तांकां कळपाक शकता की हांगासर एक डेंजरस स्पॉट आहा म्हणून. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. स्वताचेर तुमचो विस्वास आसत जाल्यार तुमी खंयचे तडजोडीचेर वा कठीण परिस्थितीचेर मात करपाक शकतात. धारबांदोड्या दृष्टिहीन भुरग्यां खातीर आयज ट्रायंग्युलर इंटर स्टेट टुर्नामेंट घडोवन हाडली. त्याच्या उक्तावणात खेळा मंत्री गोविंद गावडे उलयतालो. दिश्ट नाशिल्ल्या भुरग्यां खातीर मंगळार आनी बुधवार अशे 2 दीस धारबांदोडेच्या खेळा मळार ट्रायंग्युलर इंटरस्टेट क्रिकेट टुर्नामेंट घडोवन हाडला. गोविंद गावडे बरोबर सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकर, सरपंच आनी हेर मानेस्त उक्तावणाक हजर आसले. नकारात्मक चिंतपाक जायना, सकारात्मक विचार करून पावलां उबारीत जाल्यार यश मेळटलें अशें खेळा मंत्र्यान सांगलें. आयकात ताका. मित्रांनो, बिलीफ इन युअर सेल्फ इज द फर्स्ट सिक्रेट ऑफ अ सक्सेस. यशाची स्वतःवर जर आत्मविश्वास जर असेल आणि तुमच्याकडे तर बिलीफ जर असेल तर मला वाटतं कोणत्याही परिस्थितीवर, कोणत्याही तडजोडीवर, डिफिकल्टीवर आपण मात करू शकतोय. आणि म्हणूनच आज तुम्ही दाखवून दिलेलं आहे की आपण फिजिकली डिसेबल असून सुद्धा जे चांगल्या माणसांना, ज्यांना डोळे आहे, हातपाय आहे, हे सगळे अवयव असून सुद्धा ते क्रिकेट खेळू शकत नाही, पण त्यातून तुम्ही मार्ग काढून आज तुम्ही हा क्रिकेट स्पर्धा इथं आयोजित केलेला आणि त्यामध्ये तुम्ही सहभागी झालेला आहे. तर हेच खरं तुमचं यशाचं एक शिखर. सरप्राईज झाला की क्रिकेटचे नेतृत्व कसे वापरता म्हाका अजाप दिसलें, कित्याक आमी 20-25 वर्सां बरोबर काम केल्लें ह्या दोगांनी आनी तुमी सगळे स्पेशल चिल्ड्रन्स. खरें म्हणजे जेन्ना म्हाका मिनिस्टरान सांगलें की असो एक कार्यक्रम आसा म्हणून 8 दीस पयलीं, हांवें म्हणलें मुद्दाम करून या, कित्याक काही गोष्टी कश्यो आसा की कोण इमेजीन करूंक शकना. म्हाका दिसता पयलीं 100 वर्सां पयलीं कोणी चिंतलेंच नासलें दिसता की पार्शली ब्लायंड जे पळय भुरगे आसा ते क्रिकेट खेळूंक शकताले म्हणून. आनी हांव सुद्दां सकाळीं विचारतालो की ब्लायंडनेस कितली पर्सेंट, ती डिजेबिलिटी कितली आनी कशी खेळपाक शकतले हें हांव सकाळीं येता आसतना विचार करतालो. पूण हांगा येतरी म्हाका रियलिटी कळ्ळी आनी खरें म्हणल्यार ही 4-5 वर्सां पयलीं जाल्ली संस्था हांगा स्थापन जाल्ली गोंयांत आनी आज एक बरो दीस आमी हांगा धारबांदोड्याक मेळटा तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान. त्या खातीर हांव चड वेळ उलोवचे पेक्षा आमी करून खेळ जर सुरू जालो जाल्यार खेळ पळोवपाची एक थोडीशी संदी मेळटली. त्या खातीर तुमच्या ह्या आयच्या खेळाक हांव देवा कडेन मागता की ते बरे भशेन तुमचो खेळ. The first ever T20 World Cup cricket for blind was held in Bangalore in 2012. Brand ambassador was Saurav Ganguly from India cricket captain. The Blind Cricket Association Goa was established in Goa in 2017, very late. And for last 4 years, Lions Club of Mapsa, with the help of so many
NGOs like Cricket, Lions Club International, other district members, and various government representatives, we organize this tournament regularly for the benefit of the partial blind people in Goa and the neighboring villages. सांगता आज आमचे मदेकात कोण कोण आसा ते तुमकां सगळ्यांक सांगले आनी हो पयले फावट गोंयान इंटर स्टेट ट्रायंगुलर सिरीज टुर्नामेंट आमी घडोवन हाडला. तुमकां सगळ्यांक परमी कित्याक सांग तुमी आज सगळे जाण हांगासर जमल्यात आनी मिनिस्टरूय आयल्यात सगळे आयल्यात हे तुमचे काय खरें म्हणचे आमी म्हणलें म्हणून जायना सगळें आमी करपाक आहा पूण तुमचे सहकार्य ना जाल्यार तशेंच सरपंचाक जे वेळार फोन केलो पळय ती म्हळ्यार आपण सगळे कोऑपरेशन. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. 17, 18, 19 वेर जोगलां गडगडायत पावस पडटलो जाल्यार 21 मे मेरेन तो हलकोसो शिंवरू येता. हवामान खात्याचो अदमास. लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयज चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 17, 18, 19 वेर जोगला गडगडा सयत पावस पडटलो जाल्यार 21 मे मेरेन तो हलकोसो शिंवरू येता. हवामान खात्याचो अदमास. लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयज चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. फुडल्या सप्तकात जरी पावसाची शक्यता आसली तरी फुडल्या 48 वरांक तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. जाल्यार ह्या सप्तकाच्या मदलशीत चडावत तापमानात 2 डिग्रीन उणाव पळोवपाक मेळटलो. 19, 20, 21 वेर 60 किलोमिटरच्या वेगान वारो घोळटलो. देखून नुस्तेकारांक तांणी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. राज्यांत कमी चड पावसाची शक्यताय. 19 मेक राज्यांत घसघशीत पावस. 19 मे मेरेन जोगला गडगड आनी उटंगराचो पावस. चडावत तापमान 2 डिग्रीन उणाव. नुस्तेमारी करप्यांक खोल दर्यांत वचचें न्हय हवामान विभागाची शिटकावणी. मजगतीं हुंवार आनी भुंयकाप पुराय आसाम विध्वंस करपाक लागल्यात. सुमार 20 जिल्ल्यांक व्हड प्रमाणात ताचो फटको बसला. 7 दिसाच्या हवामानाच्या अदमासा प्रमाण गुवाहाटीत गडगड घालत कांय वेळ पावस पडटलो. वातावरणात धुके दाटतले. राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान फुडल्या 12 ते 72 वरां खातीर कांय जिल्ल्यांनी हुंवाराची शिटकावणी दिल्या. आसामाच्या 20 जिल्ल्यांक व्हड प्रमाणात फटको. हुंवार आयिल्ल्या वाठारांनी मदतीचो वावर. आसामात कांय दीस लेगीत पावस आनी गडगड. फुडल्या 12 ते 72 वरां खातीर कांय जिल्ल्यांक हुंवाराची शिटकावणी. और उसके बाद अगर हम अभी मानसून के स्टेटस को देखेंगे तो मानसून नॉर्थर्न लिमिट ऑफ मानसून यानी कि मानसून का जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है वो अभी भी बे ऑफ बंगाल में है. आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस ब्लू लाइन. और आने वाले 2 दिनों में उसका फर्दर प्रोग्रेस हो सकता है एंड इट मे कवर द पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल और अंडमान आइलैंड्स. तो इट विल स्टिल बी ओवर मोस्टली बे ऑफ बंगाल. और जैसे आपको पता होगा IMD हैड इशूड अ फोरकास्ट दैट मानसून इस साल का मानसून करंट्स जो है केरला में उसका ऑनसेट हो सकता है एट अराउंड 27th of May with a model error of ±4 days. And after its onset over Kerala only, the monsoon winds will be progressing to the region of Goa. इस सर्कुलेशन का आने वाले दिनों में स्लाइटली नॉर्थवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है और उसके साथ जो ट्रफ हमने पहले बताया उसका भी एक्सिस्टेंस हो सकता है ओवर द सेम रीजन इवन दो देयर कुड बी स्लाइट शिफ्टिंग इन इट्स पोजीशन. तो उसको सबको देखते हुए IMD ने ये फोरकास्ट किया है कि आने वाले दिनों में गोवा के ऊपर रेनफॉल एक्टिविटी इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली इंक्रीज्ड. स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज इंटेंसिटी जो रेन का होता है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं. आज कल यानी कि 17 और 18 मई को नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर स्कैटर्ड जगह पे रेनफॉल मिलने के चांसेस हैं. रेनफॉल विल बी associated with lightning thunder also, so we can say that rainfall or thunder showers will be there over north and south Goa district at scattered places on 17th, 18th and 21st of May. So there is possibility of lightning and winds gusting to around 40 kmph along with rainfall on these 3 days 17, 18 and 19. और उसमें ही
19th को there is possibility of isolated heavy rainfall over both the districts of Goa. Heavy rainfall meaning rainfall of the order of 7 to 11 centimeters in 24 hours. So heavy rainfall का possibility है गोवा के ऊपर, नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर आइसोलेटेड जगह पे ऑन 19th, और 17th, 18th और 19th को लाइटनिंग और गस्टी विंड्स गस्टिंग टू अराउंड 40 kmph की पॉसिबिलिटी है नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर आइसोलेटेड जगह. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.